किनारपट्टी भागान हांव निवडून येयल्या उपरांत हांवें लेट नायट पार्टीज ज्यो चलताल्यो, म्युजीक जे चलतालें, रातचे फांतोडी मेरेन 3 ते 4च्या दरम्यान हे म्युजीक चलतालें, ह्यो पार्ट्यो चलताल्यो. ह्यो पार्ट्यो हांवें निवडून येयना फुडें त्यो स्टॉप करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका त्यो कंप्लीट स्टॉप केल्ल्यो जायो, कित्याक हे ड्रग्साच्या सेवनान आमची युवा पिढी जी आयज आमी पळयता कोस्टल बेल्टाक बरबाद जाल्ली आसा. आमची सुद्दां भुरगीं आसात अशा तरेचें हे लोण जें पसारलां ड्रग्साचें, हें लोण फुडले पिढयेक घातक आसा आनी हें घातक आसल्या कारणान हेचेर कडक कारवाई जावपाची एकदम तातडीची गरज आसा. आनी त्या दृश्टीन हांवें पावलां उचल्ल्या. जवळ जवळ 80% म्हाज्या प्रयत्नांक यश येयलां. हांव तें 100% करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा की खंय तरी रातचें मागीर तें चलता, आमचें एक एकदां लक्ष पावना थंयसर. पण म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, हांव परत परत विनंती करता, जे पळय कोण ह्या ड्रग्स वेवसायान आसात तेंच्यांनी असल्या भावी पिढी जी आसा आमची, त्या पिढीच्या आयुश्या कडेन खेळपाचें न्हू. म्हाजी तांकां सक्त वॉर्निंगय आसा की अशें जर केलें गेलें जाल्यार तेंच्या विरुद्ध कडक पावलां उचल्लीं वयतलीं. कित्याक आमकां हो गोवा ड्रग्स मुक्त करूंक जाय. अश्यो पार्ट्यो ज्यो टुरिजमाच्या खाला चलयल्यो वयता, एक टुरिजमाच्या नांवा खाला ह्यो पार्ट्यो चलतात, पण ह्यो पार्ट्यो चलता आसतना थंय जे धंदे केले वयतात ते वायट धंदे केले वयतात. आमचो राज्य टुरिजमाचेर अवलंबून आसा हें खरें आसा, पण टुरिजमाच्या नांवा खाला जर अशे घाणेरडे धंदे करपाक गेले जाल्यार आयज आमी पळयता की वयता थंयसर हें ड्रग्साचें व्यसन इतकें वाडलेलें आसा की आमची फुडली पिढी ह्या ड्रग्साच्या विळख्यान सांपाडलेली आसा आनी ती भायर काडपाक खूब कठीण पडटा. पण तरी आमचें सरकार हेचेर ठोस पावलां उचलतलें आनी आमचे मुख्यमंत्री ते बाबतींत फर्म आसात आनी तेंच्यांनी कडक निर्देश दिल्या ऑथॉरिटीजाक की हे ड्रग्स जे किनारपट्टी भागांत चलता ते किनारपट्टी भागांतले कंप्लीट बंद जावंक जाय. त्या दृश्टीन तेणी पावलां उचललेलीं आसा. हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पुलीस स्टेशनार हांव फोन करीत आसता, पण एक एकदां म्हाका पुलिसांचो सपोर्ट मेळना. पण हांवें तांकां सक्त ताकीद दिल्या, जे पुलीस किंवा जे त्या पुलीस खात्यान इन्चार्ज आसा, जर म्हाका कळ्ळें की ड्रग्साचे वेवहार त्या इन्चार्जाच्या भागांत चलता म्हणून, जाल्यार हांव ताका रेकमेंड करतलो की ताका सस्पेंड करचो म्हणून. आनी ह्या दृश्टीन हांव CM कडेन उलयलां हें बी, आनी आतां कडक ताकीद दिवपाक सांगला सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर की अशा तरेचे जे ड्रग्स वेव्हार केले गेले वयतात. परत एकदां हांव कळकळीची विनंती करता हे ड्रग्स वेव्हार करपी जे मोजकेच लोक आसा तांकां, जर आमकां हे ड्रग्स वेव्हार करतना हे लोक सांपाडले जाल्यार तेंचेर कडक कारवाई केली गेली वयतली. खूब फावटी पुलिसांक फोन करून तरी सुद्दां कांय वेळार रातचे म्युजीक, रातचे ह्यो पार्टीज चलतात कोस्टल बेल्टाक. हो वायट ट्रेंड आसा
पुलिसांनी प्रामाणीकपणान आपली कर्तव्यां पाळपाची गरज आसा जी ते करिनात. म्हाका वायट दिसता सांगपाक, पुलिसांच्या विरुद्ध उलोवपाक सुद्दां वायट दिसता, कित्याक हे लोक कायद्याचे रक्षक आसता आनी ह्या लोकांनी जनतेचें रक्षण करचें आसता. पण अशें ह्या लोकांक फाटीं घालप आनी तो ड्रग्स वेव्हार चालू दवरप हें एकदम वायट आसा. कित्याक प्रत्येकाक भुरगें आसा आनी त्या भुरग्याची काळजी आपल्या पालकांक आसता. ज्या पालकांचे भुरगे ह्या ड्रग्सच्या आहारी गेल्यात तांकां वेदना खबर आसा की तांकां जी दुख्खां आसा ती तांकां खबर आसा. म्हणून म्हाजी कळकळीची विनंती परत एकदां हांव करतां, ह्या कोस्टल बेल्टान जितकी पुलीस स्टेशनां येता त्या इन्चार्जांक हांव परत एकदां विनंती करतां की तुमी सक्तीचो निर्णय घेवपाची वेळ येयल्ली आसा आनी अशा वेव्हाराक बंदी घालपाचो वेळ येयल्लो आसा. थोडे लोक आसात ते म्हाज्या नांवाचो गैरवापर करतात. हांव एकदां पुलिसेक सांगलें बंद कर म्हणून, फाटल्यान भलतोच कोण तरी सांगता की ते म्युजीक चालू दवरा म्हणून. हांवें त्या पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक सांगलां की म्हाज्या शिवाय तूं कोणाचीच ऑर्डर घेवचो ना आनी जर म्हाका कळ्ळें की रातचें म्युजीक चालू केलें गेलां, रेव पार्टीज चालू केल्यो गेल्या जाल्यार दुसरे दिसा तेणी घरा बसपाचो. आनी हे बाबतींत हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो की जे पुलीस खातें निश्क्रीय आसा त्या पुलीस खात्याक क्रियाशील करपाचें आनी तांकां ह्या ड्रग्साच्या वेव्हारान जे संबंदीत आहा तेंच्या विरुद्ध कडक पावलां उखलपाचीं.